मागीर तशी आकाशवाणी जाली रे. जाल्या आसतली गो आकाशवाणी, पण ती फातोडेर जाल्ली आकाशवाणी आयकपाक पुलीस जागे असल्यार मगो ते न्हिदून घरात पडले आसतले. अप्पा, आणि एक गजाल जाणा तू? कसली रे? अरे, एक ज्योतिशी आसा खंय, तो कोणाच्यो खंय वस्तू शेणल्यार त्यो खंयचे दिशेक मेळटल्यो ते सांगता खंय मरे. अशें ताजे कितें जालें? अरे आप्पा, त्या ज्योतिशेची खंय मोटरसायकल चोरून व्हेली आणि तो पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ दिवपाक गेलो. तेन्ना पुलिसांनी त्याक कितें सांगलें जाणा? ताका सांगला आसतलें की जी तुजी स्कूटर चोरयेक गेल्या ते तुझे ज्योतिष पळोवन खंयच्या दिशेक गेले ते तूच थाराय म्हणून. सारकें सांगलें तुवें. पुलिसांनी ताका सांगलें मोटरसायकल सापडली की ना आणि चोर खंयचे दिशेक सापडटले ते भविष्य पळोवन सांग म्हणून. म्हणजे पुलिसांनी त्या ज्योतिषाची सारखी दशा करून सोडली तर. आपा, आता भक्तांनी जी मंदिर सुरक्षा समिती काढल्या पळय ताचेर तुका कितें दिसता? अरे बुद्धदेव, मनशाच्या काळजान मरे देव असता आणि तसोच मरे डेविल असता पळय तोय बी मनशाच्या काळजान असता. आता आम्ही बरी कामां करता, कोणाचे बरे चित्ता पळय, तेन्ना मरे तो आमच्या मनांतलो आमच्या काळजांतलो देव कामां करून घेता. आणि आम्ही कोणाचे वायट चित्ता पाड घालूंक चित्ता त्या टायमार मरे आमच्यातलो डेविल जागो जाल्लो असता आणि तो ते आमच्या कडल्यान करून घेता. म्हणटकूच आता बरें करप वायट करप, देवाचे वटेन रावप काय डेविलाच्या वटेन रावप, हे मरे सगळें आमच्या चिंतनाचेर अवलंबून असता. आपा, आयज काल खूप लोक मरे चॅनलांचेर उपदेश करतात. तू काय खंयच्या एक चॅनलाचेर चान्स पडटलो मरे? आजकाल मरे सगळेच जण उपदेश करतात, पण एक गोष्ट लक्षात दवर, देव मरे हो मनशाच्या काळजान असता आणि ताका मरे कोणूच चोरून व्हरूंक शकना. कळ्ळें तुका? आता गणपतीच्या देवळांतल्या गणेशाक चोरून व्हेलो, पण त्या गणेश भक्तांनी मरे गणपती नासतना सुद्धा गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली आणि विठ्ठल आणि रखुमाई देवळान नासतना सुद्धा विठ्ठल भक्तांनी आषाढी एकादशीक मरे विठ्ठलाचो गजर करीत एकादशी मनयली. कळ्ळें तुका? कारण तांच्या मनान मरे देव आशिल्लो. आणि एक याद दवर, देवाक मरे देवळाची न्हय भक्तांची गरज आसा. आसा आसा. आज मात तू सारको आसाराम बाबू बसून उलयलो रे. आसाराम म्हणजे राम आसा तो? आगो, राम वेगळो आणि आसाराम बापू वेगळो. हे तू पप्पा सांग मरे राम असलो. आगो, बीजेपी वाले सांगतात राम आशिल्लो म्हणून, आणि तो खंय मगो अयोध्येक जल्माक आयल्लो म्हणून आता कितें करतात ते देवूळ बांदपाचो थंय प्लॅन करतात. म्हणजे ज्या अयोध्येत राम जल्मलो थंय रामाचे देऊळ ना तर? आमच्या बार्देशान कोलवाळे गावान रामाचे देऊळ आसा मरे. मागीर आता रामाचे देऊळ अयोध्येत बांधले जाल्यार आमकां थंय वचूंक मेळटलें मरे दुत्तू आप्पा? हय हय, वचपाक मेळटलें तुका. निवडणुकीच्या वेळार फुकट वचपाक मेळटलें तुका. ते कशें रे? आगो, फाटल्या निवडणुकीच्या वेळार मगो उमेदवारांनी मतदारांक शिर्डी व्हेले आणि साईबाबाचे दर्शन दिले. कळ्ळें तुका? आणि ह्या निवडणुकी पयलीं जर रामाचे मंदिर अयोध्येक जायत न्हू जाल्यार तुमकां मगो थंय सगळ्या मतदारांक व्हरतले. आणि त्या अयोध्येतल्या रामाच्या मंदिरान समज चोरी जाली आणि रामाक समज चोरून गेलो जाल्यार ताका सोदतलो रे कोण? अडवाणी सोदतलो मगो. फाटले फावट तुका खबर ना अडवाणी रथयात्रा काडटालो तो, तशी हे फावट परतो भारतभर भोंवतलो, गोंयाक सुद्धा येतलो रामाक सोदपाक. दुत्तू आप्पा म्हाका सांग, राम खरेंच आसलो रे? म्हाका खबर ना गो बाय. अमृत्या, तू कितें दाडेक धरलेलें सोडिना मगो एकदम. त्या वेळार हांव जल्मूंक नाशिल्लो. कळ्ळें तुका? आणि सरकारान मगो आमच्या केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगला की राम खंय जल्मूंकूच नाशिल्लो आणि राम सेतूय नाशिल्लो खंय. आम्ही मागीर सांगले राम शेतू रामानूच मोडला म्हणून. तुम्ही कितें उलयता पळय ते देवूच जाणा. म्हाका बाबा कांयच कळना. राम तर नासलो जाल्यार राम सेतू कोणे बांदलो आणि मागीर तो कोणे मोडलो? हे मगो केंद्र सरकाराकूच विचारचें पडटलें. निवडणुकीच्या वेळार प्रत्येक पक्ष कितें सांगता ना तूं, आपल्याक जर निवडून दिशात जाल्यार आमी तुमकां राम राज्य दितले म्हणटात. कळ्ळें? पूण जेन्ना निवडून येतात पळय तेन्ना ते राजा जातात. पूण दोत्तू आप्पा, आदल्या तेंपार राजा आसताले न्हू रे, आणि सगळे लोक तांची प्रजा आसताले न्हू. हय गो दोत्तू आप्पा, लोकशायेन मरे राजा नसता, राजाच्या जाग्यार सरकार असता. हय, तो सरकारूच राज्य चलयता, प्रजा मात तीच सादी बाबडी. सरकार सांगता तेच खरें मानपी.
सरकारानच सांगला न्हू रे राम जल्माकूच येवना म्हणून. हय तशें मुगो प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाक सादर केलां. पूण दोस्तू आता म्हाका एक सांग, राम समज जल्माकूच येवंक ना जाल्यार रावणाक रे मारलो कोणें? हा, आनी राम जल्मूकूच ना जाल्यार रावणूय मरूंक ना, तो भितोच आसचो पडटलो. म्हाका वळखूंक ना? आवय तूं अजून आसा? हय तर राम जावकूच ना, म्हाका कोणें मारूंकूच ना. हो पळय हांव आसा. हो पळय म्हाज्या सांगाताक म्हाजो भाव कुंभकर्ण आनी म्हाजो चलो इंद्रजीत आसा. पयलीं पासून आसले आनी आतां वेळेर ते म्हाज्या बरोबर आसात. पूण तुमी केन्नाच दिसूंक ना. आजकाल आम्ही तिघूय गुप्त रूपान वावरता आणि कोणाच्या रूपान वावरता. कोणाच्या रूपान वावरतात तुम्ही? अतिरेक्याच्या काय कितें? छे रावणाक शीक आयलीशी दिसता. शीक येतलीच. आजकाल कचरो कितलो वाडला आणि ते एकमेची घाण नाकान वयता आणि शीक येता. म्हणून हांव एकूच मस्तक घेवन भोंवता. णव मस्तकां काडून दवरल्यात. कोणाच्या रूपान वावरतात ते सांगशात मातशें? आजकाल गोंयांत चोरयो जाता. देवळांतल्यान देवाक चोरून व्हरता, पूण चोर मात पोलिसांक सापडना. हय एकदम खरें. तेन्ना तुम्ही म्हणटात पोलीस कुंभकर्णा पासून न्हिदल्यात म्हणून. कुंभकर्ण आयज पोलिसांच्या रूपान वावरता. तुमचो पूत इंद्रजीत कोणाकूच आयकनाशिल्लो, सगळ्यांकडे उद्धटपणान वागतालो आणि कोणाकूच किंमत दिनाशिल्लो. हय, तो उद्धट इंग्रजीत आज सरकारी कर्मचाऱ्याच्या रूपान वावरता. सरकारी कर्मचारी संप करपाक फुरफुरतात. लोकांची कामां करिनात, तांकां किंमत दिनात, तांकां उद्धट उत्तरां दितात इंग्रजीता सारखे. आणि तुम्ही राक्षसराज रावण महाराज, तुम्ही या लोकशाहीत कोणाच्या रूपान वावरतात? तुम्ही अजून म्हाका ओळखूंक ना? हांव राजकारण्याच्या रूपान वावरता. हांव राजकारण्याच्या रूपान वावरता. सद्याक चलता ते राजकीय तशेंच सामाजीक मळावेले परिस्थितीचो नियाळ घेवपी लोकशाय हाय हाय ते सदर पळयत रावात दर बेरेस्तारा प्रुडंट मिडियाचेर. लोकशाय रे बाबा लोकशाय.